चाइल्ड म्हणून सेलिब्रेट करता. हाच्याच निमतान प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणजे तुमच्या मुखार एक फोन येता आणि हाचे थीम जावन आसा आमचे गोंय बेटी बचाव बेटी पढाव. जर एका कुटुंबात आवय आणि बापूय आपल्या चलो आणि चल्यामध्ये कसो भेदभाव करतात ते आम्ही पळोवया. मम्मी म्हाका आनी एक नुस्त्याचें मार दे. अगो राव गो मातशें. बाबू भितर जेवता, तेजे जेवण जावनी उरले जाल्यार मागीर तुका दिता. पप्पा हांव 12वी करून टीआर करतलें. म्हाका टिचर जावपाची खूब आवड आसा. अगो तू चेडू मनीस मागीर लग्न जावन गोंयाचेर वतले इतले शिकून कितें फायदो. पप्पा म्हाका बरें शिकून बरी नोकरी करून स्वताच्या पांयार उबें रावपाचें आसा. ओगी बस तुझी 12वी जातकच हांव तुजें लग्न करतलो. म्हाका आमचो बाबू खूब शिकवपाक जाय. हांव तेका डॉक्टर करतलो. आज चलयो सगळ्या क्षेत्रांत फुडें आसात. डॉक्टर, इंजिनियर, पुलीस, टीचर, पायलट आणि आता मिलिटरी सुद्धा झाली. तरी सुद्धा हो भेदभाव कित्याक आम्ही चलयो म्हणून आमच्या देशात अजूनही लिंग निर्धारण करता आणि चलयो जन्माक येता म्हणून गर्भपात करता. गर्भपात करून चलयेचो जीव घेतात. त्याशिवाय आवयचो जीव सुद्धा धोक्यात येता. होय, आमच्या देशात दिसाक जवळ जवळ 8 बायलां असुरक्षित गर्भपाताक बळी पडटा. 5 वर्सां उपरांत बापान ठरयल्ले तशें चलयेचे 12वी जावन लग्न करून दिले आणि चलो फक्त पिवपाक लागलो. दोतोर जावचो सोडून फक्त पिवपाक लागलो. रात दीस घरात येवन आपल्या आवय बापायक मारपाक लागलो. एक दीस तर ताणे आपल्या आवय बापायक घरातून भायर काडले आणि वाटेरूच तांकां आपली चली मेळ्ळी. चली मेळ्ळ्या उपरांत कितें जाता तें तुमी पळया. मम्मी, पप्पा, तुम्ही खंय वयता? आणि इतले टेन्शनात कित्याक तुमी? बाय, बाबू आता खूप सोरवपाक लागला आणि आज त्याने आमच्या घरातले भायर सुद्धा काढले. कितें? तुमका घरातले भायर काढले? पण मम्मी, पप्पा, तुम्ही कसलेच टेन्शन घेऊ नका. माझे दार तुमच्या खातीर सदांच उक्ते असतले. खरेच बाय? हय मम्मी. चल या आमगे. बाय आज तू आमकां मेळ्ळें म्हूण बरें जालें. आनी ह्या वयाचेर तुज्या मम्मी घेवन हांव खंय वयता आसलो म्हाकाच खबर ना. पप्पा आता असला विचार सुद्धा करू नका. चल या आमगेर आता. चल या. पूण बाय ती पुस्तकां कोणाली? पप्पा शाळेची पुस्तकां. हांव आता टीचर जाले. खरेच बाय? तू टीचर जाले? हय मम्मी. 12वी जातकीर तुम्ही माझे लग्न करून दिले. पण हांवें माझे शिक्षण केन्नाच सोडले ना आणि तेतून म्हाका माझ्या घोवान खूब सपोर्ट केलो म्हणून आयज हांव टीचर जावपाक पावले. बाय आमचे कडेन व्हडली चूक जाली. आमचे कडेन व्हडली चूक जाली. आम्ही तुजेर खूब अन्याय केलो. तुवें आमकां तुज्या घरान घेतली. बाय आमकां माफ कर. बाय आमकां माफ कर. पप्पा नाका. तुमचो जागो माझ्या पायाकडे न्ही. तुम्ही माझ्या मनात सदांच असले, आसा आणि सदांच असतले. खरेच बाय? हय. बाय आज म्हाका खूब अभिमान बाळगता की हांव एके चलयेचो बापूय म्हणून. लक्षात दवरात.
चलयो जन्माक आयले म्हणून खालतेपण करून घेवया नाकात. चलया शिवाय हो